आनी बोगसणे मोगाचे भावन भयणो आदल्यो दुखी ह्यो पुशिता पूण तातूंतली आमकां मेकळीं करता. बोगसणे आमकां कितें जावन गेलां तें बदलिना पूण मुखार फुडें कितें जातलें तें बदलता. आमचो संबंद आमचें नातीं एक संपूर्ण जातलें जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो आमी दुसऱ्यांचे चुकी वो कितें वायट केलां ताचेर तें मेजून आमचें हें संबंद घट जावचो ना. पूण जेन्ना आमी देवाची दया दुसऱ्यांक दाखयतात आनी दितात तांचे वेल्यार आमचो एक संबंद एकामेकां कडेन संबंद वाडटा. आनी आयज जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां तेंच करूंक आपयता. एकामेका लागीं संबंद मोडूंक न्हय पूण एकामेका लागीं संबंद जोडूंक तो आमकां आपयता. भोगसण्याची मनशां जावन एकामेका लागीं संबंद घडोवंक आपयता. आनी आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो जेजूच्या शिकवणेंत एक तत्व एके भशेन एक तत्व आसलें तें म्हणल्यार मोगाच्या भावन तो आमकां सगल्यांक ताका सगळें परफेक्शन जाय आसलें, ताका संपूर्णताय जाय आसली. ताकाच लागून मातयेवाच्या 5व्या अवसरांत 40 आनी 8 वडीन तो म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशींच तुमी संपूर्ण जायात. जस्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट यू ऑल्सो नीड टू बी परफेक्ट. मोगाच्या भावन भयणो इश्टागोत फ्रेंडशीप एक कांचे भशेन नाजूक. ती एकदां मोडली जाल्यार ती आमच्यान घडोवंक जाता, घाम लावन आमी ती घडोवंक जाता. पूण मोगाच्या भावन भयणो ती ओरिजिनल कशी व्हरचें ना न्हू. एक ग्लास फुटलो जाल्यार तो कितलो गोड तो ओरिजिनल कसो दिसना, कित्याक क्रॅक्स दिसती पडटलेच. आनी आयज जेजू आमकां मोगाच्या भावन भयणो काळजीदारपणान हें असलेच संबंद मोडूंक न्हय पूण जोडूंक आमकां आपयता. आमी एकामेका लागीं संबंद जोडूंक वावरूंक गरजेचें.